नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। नवलेशाचे फामिलीक दियात लुकसाण भरपाय, ना जाल्यार जातली कारवाय। मंत्री सुभाषाची दोनूय कंपन्यांक शिटकावणी। अबकारी अधिकाऱ्यांनी पत्रादेवी शिमेर धरलो 28,53,000 सोरो। ट्रक ड्रायव्हर दीपक कुमाराक घेतलो ताब्यात। दुकानां काडपाक लायिल्ल्यान चिखले पंचायत आनी आप मजत गटा मदीं जाली वादावादी। गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन काडपाक लायिल्लीं दुकानां। रस्त्या कुशीक बसप्यांचेर करात कारवाय। फोंडे मार्केटांतल्या व्यापाऱ्यांनी नगरसेवकांक घातलो घेराव। आनी नरकासुरांच्यो प्रतिमा तयार करपा खातीर नेटान चल्ल्या तयारी। नरकासूर लागीं पाविल्ल्यान तरणाटे जागोवपाक लागल्यात राती। आनी आतां खबरो विस्तारात। बुधवारी कोट्यावली सांग्यार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत सांगेकार एकठांय येवन लोकांनी सरकारी अधिकारी, थळावो मंत्री सुभाष फळदेसाय तशेंच 2 फॅक्टरी अधिकाऱ्यां सयत भासाभास केली। नवलेश च्यारी हांच्या फामिलीक लुकसाण भरपाय म्हणून घरांतल्या कोणाक तरी नोकरी दिवची, तशेंच ट्रकाच्या स्पिडीचेर नियंत्रण, येरादारीचो वेळ हाचेरूय लोकांनी भासाभास केली। तशेंच 5 दिसां खातीर सांग्यार आशिल्ल्यो पेप्सी आनी IBIS एग्रो ह्यो कंपनी बंद दवरच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली। जाल्यार थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगेकारांक आपलो पुराय तेंको उक्तायत। लोकांक फॅक्टरी नाका जाल्यार तूं म्हाकाय नाका, आपूण लोकां वांगडा आसा अशें मत उक्तायलें। जायना जर जाय जाल्यार बंद करून वचा। काम करतो पयलीं सांगता पयलीं हांव तुमकां सांगता काम करपी कितले जाण आहा हांगा कोण आहा करना रे तुमकां एखादे वेळ पेप्सी तुमकां एखादे वेळ बंद जाल्यार कांय फरक पडपाना मरे डिसिजन घेवपा जाय। Come forward. Forget about spending money, but you have not even inquired about the family. So this is very serious. Why should such company keep on producing, exploiting all these situations? No, this is I have decided. I will be with the people. Whatever they decide, tomorrow if they decide, okay, nothing will move from here. बरोबर रावतलो फालतून बसताले हांवूय बसतलो गव्हर्नमेंट म्हणून न्ही हांव तुमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमचो कितें मेजॉरिटी लोकांक कितें जाय पयलीं तें हांव करतलो एखादे वेळ हांवूय बंद करपाक शकपाना आज कॅजिनोय आमकां बंद जाले जाय पूण हांव करपाक शकता सगळे मिनिस्टर म्हणटा कॅजिनो बंद जावपाक थोडेशे कायदे आसता आनी कानून आसता तातूंत भितर पूण बंद जाय जाल्यार आमी ताजे जर आमकां कांय फायदो ना आनी आमकां जर कोण एक्सिडेंटा मरता कोण हातून भितर जाता आनी आमकां त्रासच जाता आनी कोणालें कितें प्रदूशण जाता कितें जाता तें आमी करपा जाय न्ही म्हाका लोकां बरोबर रावपा जाय कळ्ळें तुका। पत्रादेवी शिमेचेर अबकारी खात्याच्या तपासणी नाक्यार महाराष्ट्रांत वचपी ट्रकात सुमार 28.53 लाख रुपयाचो बेकायदेशीर सोरो जप्त केलो। बेरेस्तारा फातोडेचेर लाकडाचो पुट्टे व्हरपी ट्रकाची तपासणी करतना पुलिसांक संशय आयलो देखून बेकायदेशीर रितीन व्हरपी सोरो जप्त करपाक येस आयले अशी माहिती पेडणेच्या अबकारी कार्यालयाचे उपनिरीक्षक जयेश बांदेकरान दिली। गाडी चेक करताना पुट्टो असलो गाडयेन पुट्टो चेक करताना एक क्रॉस पुट्टो घातलो म्हणून मातसो दुबाव येयलो की कितें तरी आसूं शकता म्हणून 6 स्टार एंटरप्राइज
म्हणून ती वयताली हांगासून. ताका विचारलें आमी बाबा कितें आहा तुज्या कडेन, जाल्यार तो म्हणलो कुट्टो आहा म्हणल्यार आमी टॉर्च घेवन बारीक पळयलें जाल्यार म्हाका एक भितर बॉक्स दिसलें. ते बॉक्स दिसतकूच ताका आमी सांगलें की बाबा हितून सोरो आहा. फूल गाडी आमी सहज हायसर सारकी खाली केली. इन्स्पेक्टराक आसा ताका इन्फॉर्म केलें. ताका सांगलें कमिशनर ऑफिसान इन्फॉर्म कर. गाडी खाली केल्या उपरांत आमकां आदळ्ळें की हितून टोटल 28,000 53,440 सोरो आसलो आनी गाडी ही मुंबय वयतली. त्याच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तो सांगता की पुला कडेन पणजेच्या पुला कडेन आपल्या कडेन गाडी दिली. गाडी खंय भरली ती आपल्याक खबर ना अशें ड्रायव्हराचें स्टेटमेंट आसा. आनी मागीर आमी आमचे सर डिप्युटी सर आसा तेलो आनी आतां स्टेटमेंट केला. त्याचं व्हॅल्युएशन ट्रू काढलं 28,000 53,440 काढला विथ अल्कोहोल आणि विथ व्हेहिकल कॉस्ट. चिखले पंचायतीचो आनी महामार्ग प्राधिकरणाचो ना हरकत दाखलो घेवंक नाशिल्ल्यान आप मजत गटांनी दिवाळीच्या निमतान घातिल्लीं दुकानां पंचायतीन काडपाक लायली. देखून थंयचें वातावरण बरेंच तापलें. हाचे वयल्यान पंचायती मदीं आनी चिखलेच्या आप मजत गटां मदीं वादावाद लेगीत जालो. कोरोना महामारीक लागून लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्ल्यो तेन्ना सावन आप मजत गट आपलो धंदो करून पोट भरता. पंचायतींनी असली दादागिरी केली जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय कशें जातलें अशें करीत जाल्यार तांकां बरेंच लुकसाण जातलें. देखून पंचायतीन मानवतावादी आदाराचेर स्टॉलांक परवानगी दिवची अशी मागणी विरियातो फर्नांडिसान केला. आम्ही सेक्रेटरीक सांगलेले की आम्ही 3 दीस स्टॉल लावपाच्या. ताणें सांगलें बरें तुमी घाला आनी तेणीन सांगलें आमकां लेटर घालपाची गरज ना तुमी घाला म्हणून. तरी आसतना आमी 17 तारखेर सोमार दीस वचून आमी लेटर घातले इनवर्ड घातले की आनी सरपंचाकूय त्या दिसा मेळ्ळे. आमी सर अशें लेटर बरयलां आमी स्टॉल घालपाची आसा चिखले सर्कला कडेन सो तुमकां हें करा. सो ताणें सांगलें तुमी इनवर्ड करा म्हणून. आमी इनवर्ड घातलें आनी परत सेक्रेटरी सराक वचून मेळ्ळी आनी आमी आतां माल 17 तारखेर लेटर घातल्या उपरांत माल तयार केला. 3 दीस जाले आमी माल तयार केला आनी रातच्या 11:20 सुमार काल 19 तारखेर आमकां ते सांगता की तुमी पंडल काडा म्हणून. तांकां जर सांगचें आसलें तेंच्यान आमकां पयलीं कळोवंक जाय आसलें न्ही. तर आमी जर स्वयंपूर्ण बायलां जावपाक गेली जाल्यार ह्या आमकां त्रास कित्याक करता. हें पयलीं आतां 3दा स्टॉल पयलींच आमकां स्टार्टींग BDO सरान आमकां प्रोत्साहन दिल्लें तुमी एक कितें लायव्हलीहूड स्टार्ट करा म्हणून. तेजे सांगण्या वरून आनी BDO सर आनी आमचो पयलींचो सरपंच आसलेलो तेंचे प्रोत्साहन तेंचे वांगडा मेळून आमी हे सगळे स्टार्ट केल्ले. हे सगळे DRD आनी आमच्या डिपार्टमेंट RDAच्या अंडर सगळे स्टार्ट केल्ले. तेमी सुद्दां माटवाक सुद्दां तेमी आमकां सगळे दिता सपोर्ट. सो 3 फावटी जाले. हे 4थे फावटी आतां पयर 4थीक सुद्दां घातलेले कोणी ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. हे आतां नेवीचें नांव सांगता नेवीन म्हणटा आमकां कंप्लेंट केल्या. आमकां तो सांगता तुमी रिटर्न आमी तुमकां दिवंक ना रिटर्न NOC हांगासर घाल म्हणून. पूण तेणी कित्याक तेणी सुद्दां नेवी कडल्यान रिटर्न घेवंक ना ही कंप्लेंट. ताका सांगलें आमकां कंप्लेंट हाडून दाखय म्हणून नेवीन केल्या जाल्यार. आनी ह्या रोडाचे आनी हे जे हो नॅशनल हायवे न्हू हे नेवीक कितें लागता. इट इज नॉट रायट फॉर देम टू बी केप्ट वेटिंग 21 तारीख पासून. त्या म्हणसर लोक कितें म्हणटालो अरे 23-24 आमची दिवाळी आसा हांगा घेना जाल्यार म्हाका दिसता तांचें जावचें ना म्हाका आनीक खंय घेवनी. दे वील लूज बिजनस. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द सेक्रेटरी लूक फ्रॉम ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड. हो आमचोच लोक चिखलेचोच लोक सेल्फ हेल्प ग्रुप वेर रायट फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर टू एवरीबडी हॅज बीन एनकरेजींग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. फोंडे मार्केटा भायर फुटपाथाचेर दिवाळीच्यो वस्तू घेवन बसप्यांक मार्केटांत शिफ्ट करपाची मागणी करीत बेरेस्तारा कांय विक्रेत्यांनी पालिकेक घेराव घातलो. उपरांत थळाव्या आमदारा कडेन चर्चा करून हातूंत लक्ष घालपाची मागणी तेणी केली. हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सोडोवपाचें आश्वासन आमदार रवी नायकान दिलें. जे तरेन पुराय देशात दिवाळे खातीर लोक तयारी करपाक लागल्यात तशेंच गोंयकार लेगीत दिवाळे खातीर तयार जावपाक लागल्यात. गोंयांतल्या दिवाळे कडलें खाशेलपण म्हटल्यार नरकासूर करप आनी नरकासूर करपाक गोंयच्या गांवगिऱ्या तशेंच शारांतल्या लोकांक बरोच नेट आयिल्लो दिसून येतात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट.
नमस्कार. नरकासुरा रे नरकासुरा, बरी बरी कापडा पोटान भरा अशें म्हणीत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांनी एक नेट धरून नरकासुराच्या तयारीची जी नेटान सुरवात केलेली आसा तुम्ही पळोवपाक शकता. वेगवेगळ्या वाठारांत कशा पद्दतीन लोक नरकासूर करपाक तयारेक लागलेले आसा. आणि एका सायडीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सुद्दां एक स्टेटमेंट केल्लेलें आसा की नरकासूर गोंयांत जावचो न्हू, ही परंपरा बंद जावची. पूण तुम्ही पळोवपाक शकता हांव सद्या आसा आमच्या गोमंतक ऑफिसाच्या वाठारांत. हो एकदम गोंयचो पयलींचो पणजे राजधानींतलो सामको जुनो नरकासूर. त्या टायमार खुबशे पणजे नरकासूर नाशिल्ले. हो एकमेव नरकासूर खूब प्रसिद्ध आसलो. हेका पळोवपाक पयस पयसल्यान लोक येताले आनी हांगासर ह्या वाठारांत गर्दी करताले. हेच भुरगे तरणाटे आयज हांगासर जमलेले आसा. ही परंपरा तेंच्यांनी चालू दवरलेली आसा. तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया कशा तरेन तेंची तयारी खंय पावलेली आसा ती. कितली वर्सां जाली तुमचो हो नरकासूर? आमचे आतां जाले एक 50 क्रॉस जाली. हय 50 वर्सां क्रॉस जाली. म्हणजे सादारण तुम्ही इतके होच तुमचो ग्रूप पयलीं पासून? आमचे पहिले आनी कोण आमचे व्हडले भाव बी आहले ते आहले ते पडले आमी घेतले. आता तुम्ही पळोवपाक शकता नरकासूर वेगवेगळे तरेचे तयार जातात. म्हणजे आता एनिमेटेड टायप नरकासूर वेगवेगळे सुरू केल्ले आसा. पूण हो गोमंतका कडचो जो नरकासूर आसा जो पयलीं पासून शायन आसलो तो तुम्ही तसोच दवरलेलो आसा. कित्याक आमी चेंज करूंक शकना ते. कित्याक आमचे ते शाळेन म्हणजे पयलींचे कोण आहा पळय जाणटे म्हणजे करप पळय तेंच्यांनी सेम सांगलें होच धरपा म्हणून चेंज करप ना. एलियन टायप करप ना नरकासूर. एलियन आमचे राक्षस जायना. आणि हीच ह्या नरकासुराची खासियत असली. तुम्ही पळोवपाक शकता हो नरकासूर जसो आसा तेका आतां ते सजयतले एक राजा कसो तेका वेगवेगळो डिजायन ते तेजेर परिधान करतले आणि तेज्या उपरांत तो आकर्शक असो एकमेव वर्सान वर्स त्याच पद्दतीन ते नरकासूर तयार करतात. आणि तेजेंच खाशेलपण म्हणून लोक हांगासर दर वर्सा हो नरकासूर पारंपारीक जो तेन्नाच्यान तसोच आसलो तेका पळोवपाक आजुनूय लोक येता. आणि ही तयारी करपाक तुमकां कितलोसो सादारण खर्च येता? सादारण म्हणजे तुका एक आमकां 85 80 म्हणजे लाखा परस लाख तरी पावता आसतलो. म्हणजे तुमच्या भुरग्यांचे खाणावळ आहा सदांच मेहनत आहा तेच्या फाटल्यान नरकासुराचो खर्च आसता. आणि म्हणजे तुमकां डोनेशन दिता कॉन्ट्रिब्युशन करता कशें कितें? डोनेशन येता आमी भुरगे काडटा डोनेशन कितें करता. वाड्या वयले आसा आमचे. तशेंच आमचे पणजेचे MLA आमकां सपोर्ट करता आणि आमचो कावन्सिलर आहा तोय आमकां सपोर्ट करता फूल. आणि आमचे हय सगळ्यांचे सपोर्ट आहा आणि भुरगेय आमचे वांगडाच आसा सगळे. तुमकां सांगता आयजूच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केला की गोंयांत जी नरकासुराची परंपरा ती बंद जावपाक जाय म्हणजे एक ना जावपाक जाय. ते तुमचें कितें म्हणणें आसा? आमचें कितें म्हणणें आहा हेजें तें बंद जावपाचें अशें कांय ना. कितें नरकासूर हो पयलींच्यान चालू आहा आमचो आनी तें सगळें करत येयला. तेका लागूनच आमी दिवाळी साजरो करता. म्हणजे परंपरेनुसार शास्त्रान म्हणजे नरकासुराक जळयल्या नंतर दिवाळी म्हणजे फक्त एक गोंयानूच जाता आणि खंयच्या भायल्या राज्यात नरकासूर लासप अशें जायना अशें म्हाका. हय आमी ते रावण लासयता थंय ते भायल्या राज्यान. आमी नरकासूर करता ते तोच लासून आमी दिवाळी उत्सव आमी हे करता. पूण ही नरकासूर तयार करपाची परंपरा कित्या खातीर गोंयांत आसची अशें तुमकां दिसता? की हे अशें परंपरा ही पयलींच्यान चालू आसा आमच्या जाणटेपणांच्यान. ती परंपरा आमी भुरग्यांनी अशीच दवरल्या आनी फुडें अशीच व्हरतले आमी. आणि लोकूय तुमकां प्रोत्साहन दीत आसता. लोक पळोवपाकूय येता गर्दी येता म्हणून तुमची उमेद जाता. तर हे आशिल्ले गोमंतका कडल्या वाठारांतलो जो नरकासूर करपी हे भुरगे. तर जाणून घेवया आनी खंयच्या दुसऱ्या वाठारांनी आनी तेंची तयारी कितपत चालू आसा आनी तेंचें मत आमी जाणून घेवया. चला. फाटली 10 वर्सां जाली पणजेन चिचोळ्या जो गाजपी सध्या नरकासूर आहा तो म्हणजे CC बॉयजांचो. फाटली 10 वर्सां तेंच्यांनी सगळ्यान व्हडलो नरकासूर केलो आणि ते अचानक अशें खूब शायन जाले. सो आमी आतां CC बॉयजां कडेन आहा तेंची तयारी कितल्या नेटान चालू आसा तेंचो नियाळ घेवपा खातीर येयला. पळोवया कशी तयारी तेंची चालू आसा. तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया की कितलो असो सादारण तुमकां खर्च येता येदो व्हडलो नरकासूर करपा खातीर. आमकां खर्च म्हटल्यार सगळें पळोवंक गेल्यार 1 लाख जाता खर्च आमचो. 1 लाख म्हणजे सगळे रिफ्रेशमेंट सावंड रिफ्रेशमेंट सगळें नरकासुराक सामान सगळें हाडपाक लोखंड पेपर 1 लाख तो जाता एप्रोक्स. कितली वर्सां जाली नरकासुराक तुमच्या ह्या? आमच्या नरकासुराक हालीं 15 वर्सां. फाटली 15 वर्सां पयलीं करतालो आमी. पयलीं मात असो धाकटो करताले तेन्ना भुरगे आहले आमी. आतां 15 तुम्ही व्हडलो जेन्ना नरकासूर केला तेन्ना तुम्ही CC बॉयज म्हणून अस्तित्वात येयले की बाबा CC बॉयजाचो सगळ्यात व्हडलो नरकासूर म्हणून. हय व्हडलो करपाक लागलो तेन्ना सारको आमचो ग्रूप रेडी आसलेलो. तेन्ना सगळे एकठांय येवन केले
तेन्ना आमचो व्हडलो नरकासूर स्टार्ट जालो 15 वर्सां जाली आतां. आयजूच मरे मंत्री सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केला की गोंयांत जी नरकासुराची जी परंपरा आसा ती जावची न्हू, कित्याक ते नरकासूर करचे न्हू, ते वायट. मागीर तुमचें कितें म्हणणें आसा, हे बंद जावचें गोंयांत नरकासूर करपाची प्रथा जी आसा? ना, आमकां दिसता नरकासूर चालूच आसूंक जाय. हो ट्रेडिशनल आमचो हे एक आमी करता, जसो दुसऱ्या हितूंनी रावण करता तसोच नरकासूर करता आमी हो. सो ती चालूच उरूंक जाय. आनी आमी ट्राय करतले, आमी कॉन्ट्रिब्यूट करून पयशे हरशीं म्हणून कॉन्ट्रिब्यूट करून काडटा. आमी ट्राय करतले कंटिन्यू दवरपाक. तर हे आशिल्ले CC बॉयज, यांचो नरकासूर पळोवपाक आवश्य आणि गर्दी काय. हांगा DJ बीजे आसतलो, लायट सावंड सगळे, डान्स करा आणि बरी एन्जॉय करा दिवाळी. गोंय सरकाराचे पर्यटन खातें 22 ते 24 ऑक्टोबर मेरेन भव्य आणि दिव्य स्वरूपातलो एक खाशेलो मेगा इव्हेंट दिपोत्सव महोत्सव 2022 सेरुला मैदान पर्वरी हांगा वेगळी सर्ती आणि कार्यावळी सयत मनोवपाचे आसात. 3 दिसांच्या ह्या महोत्सवाचे उद्घाटन 22 ऑक्टोबर 2022 दिसा जातले. तशेंच गोमंतकीय संगीत, कला आणि संस्कृताय हाचेर आधारीत कार्यक्रम ह्या वेळार सादर करतले. नरकासूर प्रतिमा सर्त 23 तारखेक रातच्या 10 वरांचेर सुरू जातली. ह्या महोत्सवाचो सगळ्यात म्हत्वाचो भाग म्हटल्यार नरकासूर वध. फांतोडेच्या 3 वरांचेर नरकासूर वध जातलो. केरळ दर्यादेगेर आशिल्ल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचो गोंयचेर परिणाम जाल्ल्या कारणान विजाच्या गडगडा सयत पावसाची शिटकावणी हवामान खात्यान उक्तायल्ली आसा. 20 आणि 21 ह्या 2 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. नुस्तेकारांनी खोट दर्यांत वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान केलेली आसा. गोंयांत सध्या 117 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 676 कोरोना चांचण्यो जाल्यो. हातूंत 20 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन 4013 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयले. तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,58,403 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो आसा. हातूंतले 2,54,284 जाण उपचारा उपरांत बरे जाले. रिकवरी रेट 98.40% पावला. LPG गॅस विकत घेवप्यांनो सावधान. गोंयांत गॅस सिलिंडरांतलो गॅस चोरपी रॅकेट कार्यरत आसा असो इशारो वजन माप खात्यान दिला. पर्वरेच्या तळकर HP गॅस एजन्सीत बेरेस्तारा वजन माप खात्यान धाड घातली. आणि अजापाची गजाल म्हटल्यार 51 सिलिंडरां मदले वट्ट 33 गॅस सिलिंडर टाके परस कमी वजनाचे सापडिल्ल्यान खात्यान ते जप्त केलेले आसात. इतलेंच न्हय जाल्यार थंय आशिल्लो वजन माप कांटो आणि सिलिंडरांतल्यान गॅस भायर काडपा खातीर जाय आशिल्ल्यो वस्तूय जप्त केलेली आसा. दर एका सिलिंडरात 2 ते 3 किल गॅस उणो अशें उक्ताडार आयला. ह्या धाडी मजगती HP गॅस कंपनीच्या प्रतिनिधीक आपोवन घेतले आणि ह्या विशीं कागाळ केली. कंपनीच्या स्पश्टीकरणा उपरांत ह्या स्कॅमात समील आशिल्ल्यांक अटक करतले अशें वजन माप खात्याचो इन्चार्ज कंट्रोलर अरुण पंचवाडकर हाणें सांगलें. तशेंच गिरायकांनी गॅस सिलिंडर विकत घेताना तो मापूनच घेवचो आणि एजन्सीन मापपाक न्हयकारले जाल्यार वजन माप खात्यात तक्रार नोंदवची अशें आवाहन पंचवाडकरान केलां. आज आमी आमची टीम हांगा आयिल्ली हांगा तेन्ना आमी एक ही गाडी आमी पळयली आनी गाडींचे सिलिंडर आमी चॅक केले. पूण सरप्रायझिंगली प्रॉब्लम कितें जालो, गाडी चॅक करची सिलिंडर चॅक करचे पयलीं आमी भितर टूल्स पळयले आनी इट लीड्स टू अवर सस्पेशन कितें तरी हांगा पिलफ्रेज चालू आसा. सो आमी मागीर हांगाच ताजे नेट कंटेंट करपा लागून सगळे सिलिंडर खाली केले. 51 सिलिंडर आशिल्ले भितर डॉमेस्टीक. एक्चुली डॉमेस्टीक सिलिंडरांक टेर वेट सोडून 14.2 kg आसचो पडटा. पूण आमकां आउट ऑफ 51 सिलिंडर इट इज व्हेरी सरप्रायझींग दॅट 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट. एक हातून 2 किलो, एक हातून 2.5 किलो आनी 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट. आनी इट इज अ व्हेरी शॉकिंग कळ्ळें तुका, बिकॉज this type of pilferage, this type of shortage cannot come from the company. कंपनीच्यान कितें जाता, तुका एक सिलिंडर आयलो जाल्यार 150 ग्राम there is a tolerance. पूण हांगा तुमकां 2 अडेज एक सिलिंडर तर आमकां मेळ्ळा 2.8 किलो शॉर्ट. सो देर इज समथींग फिशी हियर.
So we have called this company sales officer also here to identify the cylinder. ते cylinder सगळे आम्ही identify केले, तांची seal check कर whether there is any tampering in the seal. So only when he gives his report we will act further, and if there is anything we will act as per the package committee act and rule प्रमाणे आम्ही तांकां बुक करतले. एक शॉकिंगली तुमकां दाखोवपाक शकता, we have seen, because what happened, all the weighing scales they have to weigh the domestic weighing cylinder आणि लोकांक दिवपाक जाय. पूण we have seen that these weighing scales are not verified by them. Unverified weighing scales were used on the vehicle. खरें म्हणल्यार कस्टमराक दिता आसतना तांणी असली स्केलींचेर ते वेट करून दाखोवन दिवंक जाय, पूण ह्योच अनवेरीफायड आशिल्ले आमचे कडेन त्योय आमी सीज केल्या. वन मोर थिंग इज दॅट एक पायप आमी सीज केला फ्रॉम दीस गाडयेच्यान. दीस इज यूज टू ट्रान्सफर द गॅस. गॅस लायतात आनी दुसरे वटेन हें करतात. दीस टूल वी हॅव रिकवर्ड फ्रॉम द व्हेकल, सो ताजेरूय इन्वेस्टिगेशन जातलें. वन मोर टूल वी हॅव रिसिव्ड फ्रॉम दीस इज, हे एक टूल आसा ताजो जो वाल आसता तो टायट करपाचो, तोय टूल आमी वी वॉन्ट टू इन्क्वायर अबाउट दीस, वाय दीस टायप ऑफ टूल्स वे आर फावंड इन द व्हेकल. आनी एज आतां सद्याक आमचो ट्राय गोंयभर चालू आसा. आय रिक्वेस्ट ऑल द कस्टमर्स कोण गॅस सिलिंडर घेता, बिकॉज देर इज एक आमचे एज पर आवर इन्फॉर्मेशन देर इज अ गँग हू इज वर्किंग इन गोवा. ते सिलिंडर शॉर्ट करून शॉर्ट डिलिव्हरी दितात. सो लोकांनी मातशें विजिलंट जावचें आनी लोकांनी प्रत्येक सिलिंडर वेईंग करून घेवचो. आनी इफ नॉट, इफ कोण एनी ऑफ द कस्टमर हे डिलर तुमकां दिवपाक तर वेईंग स्केल तांचे गाडयेन ना जावं ते तुमकां वे करून सिलिंडर दिना, इन्फॉर्म अस, वी विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दॅट. खुबशे शेतकार दुसऱ्यांच्या शेतांनी काम करतात आणि ते भात सरकाराक दितात, आणि अशा परिस्थितीत त्या शेतकारांक सरकारा कडल्यान आदार मेळना. भाताची सबसिडी खातीर तांकां खूब त्रास काडचे पडटात अशी खंत सावंतवाडा मांद्रेच्या शेतकाऱ्यांनी उक्तायल्या. शेताचें उत्पन्न चड जाल्या उपरांत सरकारा कडल्यान वेळार भाताची सबसिडी मेळना, तशेंच सारें लेगीत तांकां स्वताच्या पयशांनी विकत घेवचें पडटा अशें थंयचो थळावो शेतकरी दीपक सावंत हाणें सांगलां. आम्ही असं विकता सबसिडीचेर बी तसं काय ना. आमकां बी जावं मेळटा, पण त्या बी एकदा अंदूच्या वर्साक बी मेळ्ळा तर रुजाकय ना आनी काय ना. शेतकरी सोसायटीसून हाडलेला. ह्या भात आम्ही गव्हर्नमेंटाक घालतो. गव्हर्नमेंटाक घातल्या कारणान आम्ही शेती करतो लोकांची, आमची खंडाची अशी खंडाची ह्या करतो. पण त्या भात घातल्या उपरांत त्या जर भात जास्त झाला जाल्यार ती काय आमकां सबसिडी मेळना ना. कारण ते म्हणतात भात तुमचा जास्त झाला. समज दुसऱ्याची जर भात शेती केली जाल्यार शेत ह्या टायमार जास्त पिकताला, त्याच्या उपरांत ते सांगतात तुम्ही भात तुमचा उताराप्रमाणे जास्त झाला. जास्त जाताला न्हू, तो म्हणता उतारो घेऊन ये. समज तो खंय भायर आसतलो, त्याच्याकडे भायर वचपाचो आम्ही उतारे हाडपा. सपोर्ट म्हणजे काय, ते सांगान वयता. सपोर्ट बी जातला काय ना. शेती करा, सगळे आमदार जावं कोणें म्हणटा शेती करा. शेती केल्या कारणान आता समज भात जाला जास्त, सबसिडी घातला जाल्यार तर सबसिडी मेळना ना आमकां ती. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आणखूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.